मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा. एकदम मस्त अशी म्हणना की कित्याक म्हणना हे तुमकां म्हज्या आवाजा वयल्यान जे आसा पळय तें कळ्ळें आसतलें की थंडी जाल्यार बरी ना, ताका लागून अशें म्हणना की मस्त मजेत अशी म्हणून आसा, बरी आसा. सो आमकां न्ही सगळ्यांक थंडी जाल्या. थंडी म्हळ्यार लास्ट विडियोन जे आसा पळय तुमकां हांवें सांगलें की बायेक जे आसा पळय ना थंडी जाल्या म्हणून, ताका मातशी थंडी जालेली. सो त्याच्या नंतर तेजी मातशी थंडी अशी नाक व्हांवता व्हांवता करून मातशी आनी चड जाली, अशें ताका मातशे त्रास जावपाक लागले. हांवें 1-2 दीस व्हिडिओ बी जे आसा पळय ताका हांवें शूट केले ना बायक लागून. तर तेंची चिडचिड जातकीर ते रडटा ते बी पळोवन आनी अशें हें सुसेगच लागना मनाक अशें न्ही, अशें म्हणून व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो शूट केलोच नाशिल्लो. सो ताका थंडी जाली. नेक्स्ट डे मागीर हेका थंडी जाली. सो हेका मेडिसीन हे ते दिवन जे आसा पळय हेजी थंडी आतां मातशी ओके आसा, बरी जाल्या अशें म्हणपा सारकें तरी जाल्या. त्याच्या नंतर न्ही परच्यान म्हाका जाली थंडी. 3 दीस जाले आतां म्हाका थंडी जाली. आनी म्हाजी थंडी मेडिसीन बी घेतलें हांवें. मातशें अशें जेन्ना त्रास जाताले पळय तेन्नासून अशें करून मेडिसीन बी घेवपाक लागलेलें, म्हणल्यार जाली ना बरी अजून तशीच आसा. काल सामके त्रास जाताले, सामके म्हणजे सामके. तकलीच धरपाक जायनाशिल्ली उबी अशी, सा न्हिदून रावूं अशें जातालें. तकली सामकी जड जालेली. सो म्हटलें काल बी ताका लागून शूट केलें ना हांवें, जायना जालें अशें म्हणून. हे पळयात गरमी कशी जाता ती. आनी मेडिसीन घेता न्ही ताका लागून चड स्वेटींग बी जें आसा पळय तें जाता, चड गरमी जाता. तर डॉक्टरा कडेन बी वचूं ना, कित्याक की परत डॉक्टरा कडेन वचून ती थंडी हें करप म्हणल्यार मागीर रोखड्या परत जाता न्ही. एकदां अशें करून व्हांवून अशी थंडी गेली म्हणटकीर बरी जाता, बेगीन जायना. नाल्यार रोखडी जायत रावता मेडिसीन बी घेतकीर. तर मातशे त्रास जाताले काल आनी पयर हांवें 2 दीस सिरप बीन जें आसा पळय तें घेतलें. आयज घेवना सकाळच्यान कांय. आयज म्हाका अशी तकली बी जड जावना, बट खोकली मारता आनी मातशें म्हजें नाक व्हांवल्या भशेन जाता आनी कांय ना. बायकूय बी आतां कितले दीस जाले थंडी जाल्या म्हणल्यार डॉक्टरा कडेन बी व्हरूं ना ताका हांवें. तेजें जें मेडिसीन आशिल्लें लास्ट टायम जेन्ना ताका फिवर येयल्लो पळय तेन्ना जे डॉक्टरान मेडिसीन दिल्लें पळय थंडेक लागून आनी नाक ब्लॉक जाता बी म्हणून, तेंच मेडिसीन हांवें आतां यूज केलें. आनी मातशें आसा तेजी थंडी न्ही व्हांवता. सो व्हांवता म्हणटकीर म्हाका कोण म्हणपाक लागली की आसूं अशें, इवन मां सुद्दां म्हणपाक लागली आसूं डॉक्टरा कडेन व्हरनाका, व्हांवून वचूं न्ही, परत मेडिसीन घेतल्यार तशीच सुकतली आनी थोड्या दिसान परत जातली अशें. सो मातशें आतां तें बीन तितलें इरिटेट जायना कालच्यान. पयर बी भरपूर इरिटेट जातालें सारकें. कालच्यान बी मातशें तें बीन आतां हें फॅमिलियर जालें हेका, नाक बी व्हांवता नाजाल्यार सामकें नाक बी व्हांवतकीर सा इरिटेट जातालें. सो आसा पळयता आनी 1-2 दीस कशें करून, आनी ना जाल्यार मागीर ताका आयज फाल्यां पळयतलें परवा बी नाल्यार मागीर व्हरतलें डॉक्टरा कडेन. खूब दीस बी बरें जायना न्ही ताका लागून. सो पळोवया म्हटलें कशें कितें तें. आनीक आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें एक मेन रिजना खातीर स्टार्ट केल्लो आसा. सो तुमकां थंबनेल टायटल पळोवन सामकें कळना जाल्यार एटलिस्ट एक बारीकशी आयडिया तरी येयली आसतली की कितें तरी आयज मातशें म्हळ्यार इम्पॉर्टंट असो टॉपीक जो आसा पळय तो हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो एक इम्पॉर्टंट टॉपीक म्हणच्या परस न्ही एक इम्पॉर्टंट न्यूज न्ही, एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो दाखयता तुमकां. तेज्या खातीर आमकां वचपाक पडटलें भितर. आनी आयज वेडनेसडे न्ही, करंट ना, लायट ना आमकां. आनी कशें पळय स्वेटींग जाता तें म्हाका भरपूर स्वेटींग जाता. चला भितर या दाखयता तुमकां. हें पळय तार ओपन केलें न्ही, धांवन येता तें भायर वचपाक. चल पटेटो कितें घे, बॉल घे, बॉल. ह्या दिसांक न्ही बॉल घेवन खेळटा. हॅलो खंय, हॅलो कर मरे. ह्या दिसांक तेजो मातसो बॉल हें जाला खेळपाचो, बॉल घेवन खेळटा. खेळू करा देडू आनी येता. आमकां करंट ना, बेजार येता. आमकां न्ही करंट ना, सो एकूच लायट पेट्टा. प्लीज हेचे सगळें मेस अशें फाटल्यान बॅकग्रावंडान दिसता किंवा लायटी खातीर जे ब्लर दिसता पळय ते प्लीज इग्नोर करात. सगळें ब्लर येता. ओके. सो हां ओके अशें सांगता. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाचें मेन कारण म्हटल्यारच न्ही, लास्ट टायम जेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन बायक घेवन गेलें पळय तेन्ना तेजो एल्बोची इंजुरी जाल्ली पळय, तेन्ना जेन्ना ताका हांव घेवन गेलें तेन्ना हांवें सांगलें न्ही की हांवें ऑर्थो हेका म्हळ्यार पिडियाट्रीक ऑर्थो जो आसा पळय तो दाखयला आनी तेजे ट्रिटमेंटान बायेचो हात रोखडोच विथीन 5 मिनट म्हणटा तसो नॉर्मल जालो अशें म्हणून तुमकां सांगलें पळय. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केले, खूब जाणांनी मेसेज केले, खूब जाणांनी फोन बी केले म्हाका की डिटेल कितें अशें म्हणून.
म्हणून. अशें ना की सगळ्यांक हा एमर्जन्सीन गरज आसा अशें म्हणून. तर खूब जाणांक अशें आशिल्लें की थोडीं जाणां इन्फॉर्मेशन घेवन दवरिता न्ही, केन्ना गरज पडल्या जाल्यार बऱ्याक पडटा अशें म्हणून. भुरगीं बी आसले म्हणटकीर हे सगळ्यो खबऱ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आपल्याक खबर आसपाकूच जाय. म्हळ्यार अशें करून जें इन्फॉर्मेशन आसता खंय कसलो डॉक्टर आहा बऱ्याक पडटा अशें करून सगळें जें आसा पळय आमकां खबर आसपाकूच जाय. त्या दिसा म्हाका कांय खबर नाशिल्लें म्हणून म्हाजी कितली धांवपळ जाली हें तुमकां हांवें त्या व्हिडियोन सांगलेंच. सो म्हटलें तुमची अशी धांवपळ जावूंक जायना अशें म्हणून म्हटलें सोमतेक एका व्हिडियोन हें सगळें जें आसा पळय तें तुमकां सांगया आनी दाखोवया अशें म्हणून. जेणी कोणी म्हाका विचारलें पळय तांकां हांवें तेन्ना फोटो स्क्रीनशॉट सगळें धाडले, फोनार बी सांगलें खंय कशें कितें तें. सो तुमकां म्हणलें बाकीचे जे कोणी विचारूं ना तांकां म्हणलें सांगया. इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा तुमी नोट डावन करून दवरा. हांव एड्रेस बी सगळें जें आसा पळय तें दाखयता तुमकां. सो तुमी स्क्रीनशॉट सुद्दां घेवन दवरल्यार जाता. हांव अशें म्हणना की तुमकां गरज पडटली अशें म्हणून. तुमकां न्ही जाल्यार तुमच्या आजूबाजूक कोणाक तरी तुमच्या म्हळ्यार जे कोणाक तुमी वळखता तांकां गरज जी आसा पळय ती पडपाक शकता. सो आपल्याक न्ही हेजेर नॉलेज आसप आनी हें इन्फॉर्मेशन आपल्या कडेन आसप न्ही खूब गरजेचें. कोणीय जावं तुमी न्ही स्क्रीनशॉट घेवन दवरा. फाल्यां म्हाजेर जसो टायम येयलो पळय तसो कोणाचेर येवूं जायना. हेका लागून तुमकां हांव हें इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय न्हू तें शेअर करता. ओके, सो दाखयता तुमकां. सो हें आसा हें बायेचें फायल जें आसा पळय न्हू तितूनच हांवें हें सगळें जें आसा पळय तें घालून दवरलेलें. हे पळयात हांगासर किड्स ऑर्थो क्लिनीक गोवा म्हणून हें. ओके, हो आसा तेजो नंबर. तुमी हेचेर कॉल करपाक शकता. आय थिंक वॉट्सॅप नंबर सुद्दां होच आसतलो तेजो. मे बी वॉट्सॅप कॉल वता आसतलें. तुमी एकदां ट्राय करून पळयात. 9022029019. ओके, आनी जो डॉक्टर आसा पळय न्हू तेजें नांव आसा डॉक्टर बन्सी खंवटे. ओके, हे तेजे डिटेल सगळे तुम्ही जाय जाल्यार नोट डावन करूं शकता. हांव तुमकां अशें करून हें दिता. तुमी स्क्रीनशॉट मारात हेजो आनी दवरात. ओके, केन्नाय कोणाकूय हेल्पफूल जावूं शकता न्ही ताका लागून हांवें शेअर करता. ओके, एड्रेस आसा पळय न्हू तो ना तेजो हांगासर. दोन कडेन जो पळय न्हू तो कन्सल्ट करता. ओके, मडगांव मंडे टू फ्रायडे आनी म्हापसा ट्युजडे संकल्प हॉस्पिटल जें आसा पळय न्हू थंय. तुमी ह्याच नंबराचेर कॉल करात. तुमकां जेन्ना एपॉयंटमेंट जावं कितें जाय पळय तें जावं बाकीचें कितें डिटेल इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय न्हू तें ह्याच नंबराचेर मेळटलें. हे पळयात मडगांव मंडे टू फ्रायडे आनी फक्त ट्युजडे एकूच दीस जो आसा पळय तो म्हापसा आसता. जर तुमी कोणी नॉर्थ सायडीच्यान हो व्हिडियो पळयता न्ही तुमकां खूब बऱ्याक पडटलो. आनी सावथाक जर जाय न्ही जाल्यार मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे ह्या दिसा मेळटलो. खंय हांगासर किड्स ऑर्थो गोवा. ओके, हे पळयात किड्स ऑर्थो म्हणून. आतां तुमी म्हणटली एड्रेस जो आसा पळय न्हू जर तर तुमी डॉक्टर बन्सी खंवटे म्हणून मारलें न्ही मडगांव जाल्यार न्ही तुमकां गुगलाचेर जो आसा पळय न्हू हें एड्रेस सगळें लोकेशन कॉन्टॅक्ट डिटेल्स सगळें जें आसा पळय न्हू येता. स्टील तुमकां हांव एकदां सांगता. म्हाका आतां एग्जॅक्ट अशें सांगपाक म्हळ्यार हें ना. लॉयला हायस्कूल तुमकां खूब जाणां खबर आसतलें. पोलीस स्टेशन जें आसा पळय न्हू मडगांव पोलीस स्टेशन थंय लॉयला हायस्कूल आसा. ते सायडीच्यान रोड गेला लॉयला हायस्कुलाच्या एक्झॅक्ट फाटल्यान अशें पडटा तें प्रेस्टिजाचो शोरूम आसा. आय थिंक प्रेस्टिजीच तें थंयच आसा फर्स्ट फ्लोराचेर. थंय भायर बोर्ड बी जो आसा म्हणजे सगळो मारलेलो आसा. गुगलाचेर जर मारलें न्ही तुमकां आनी कांयच अशें हें ना चुकपाची कांय हें ना. तुमी डायरेक्टली जें आसा पळय ह्या लोकेशनाचेर वचून पावतली. जर तर स्टील तुमकां कोणाक कन्फ्युजन दिसता जाल्यार न्ही तुमी थंय आजूबाजूक शॉप्स आसा जावं अशें कितें आसा पळय तांकां कोणाकय जर विचारलें न्ही कोणीय तुमकां सांगतलो. फर्स्ट फ्लोराचेरच आसा. फर्स्ट फ्लोरार गेले की ना स्ट्रेट रायटान म्हळ्यार स्टेरकेसीन जर तुमी गेली न्ही फर्स्ट फ्लोरार रायटान कॅन्टीन आसा आनी लेफ्टानूच जें आसा पळय न्हू हें क्लिनीक आसा. ओके, सो तुमी थंय वचपाक शकता. आनी हे नंबराचेर कॉल केले जाल्यार तुमकां बाकीचें सगळें इन्फॉर्मेशन डॉक्टर कितल्यांक आसतलो केन्ना आसतलो सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा. आय थिंक डॉक्टर 4:30 धरून आसता दिसता. मॉर्निंग म्हाका कांय आयडिया ना आसता काय ना तो बट सांजचो आसता आय थिंक चड असो. ओके, तुमी कॉल करून चलात. सो म्हटलें हें इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. कित्याक की म्हाका विचाराक तुमी कसली परिस्थिती म्हाजेर येयल्ली ती ताका लागून म्हटलें तुमच्या वांगडा हें शेअर करया. आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलें. खूब जाणां अशी कन्सर्न आसता न्ही थोड्यांक अशें आसता की हय आतां म्हाजेर परिस्थिती अशें केन्नाय टायम येवं शकता. सो हें इन्फॉर्मेशन घेवन दवरलेलें बरें अशें सगळ्यांक दिसता न्ही जावं कोणाकय मे बी गरज आशिल्ली आसतली. सो ताका लागून खूब जाणांनी म्हाका कमेंट बी केले इन्स्टाचेर मेसेजीस वॉट्सॅपाचेर मेसेजीस. दोग जाणांनी म्हाका इवन वॉट्सॅपार कॉल सुद्दां केलो की कशें कितें काय म्हणून. ओके, सो तुमकां हें सांगता तुमी हें घेवन दवरात खूब युजफूल पडटा. आनी हें जें आसा पळय न्हू तें हांवें समजें भायल्या फायलिंगच दवरलां आनी हांगा दवरलें आनी खंय पडलें बिडलें तें आनी नाका न्ही ताका लागून. सो हें पळयात.
सो हे सगळ्यांनी बायले जे कितें आसा पळय न्हू लायक हे कार्ड पोलिओचे त्याच्यानंतर ही फायल सगळे जे आसा पळय न्हू ते हांव एकूच कडेन दवरिता आनी हितूनच ते जे आसा पळय तो पेपर हांवें घालून दवरला. ओके, डॉक्टर सिया कारू प्रभू देसाय, तुमकां खूब जाणां खबर आसा हांव तेकाच कन्सल्ट करता. ओके, पळयात हांगासर. चलो या भायरचो पळय भायर पसारो तसो भायरय हांगाय बीन तेच. हां, आनी एक म्हाका कोणें विचारलेलें की तुमगेर बॅड ना तुमी सकयल न्हिदतात काय म्हणून. तर ना, ही पळयात हांगासर बॅड आसा आमची. तुमकां मॅस दिसता आसतलें बॅडाचेर, कित्याक की बाय भोंवले म्हणटकीर सगळें कवळता. आनी हे हांगासर न्ही आमी एक्स्ट्राचे मॅट्रस जे आसा पळय न्हू ते हाडला बाये खातीर, कित्याक की हे बॅड जो आसा पळय तो खूब उंच आसा. सो ताका रेलिंग्स आनी हे ते लावचे परस आमी डिसायड केलें की मॅट्रस जे आसा पळय न्ही एक्स्ट्राचे तेच हाडया अशें म्हणून. एक्चुली हे मॅट्रस न्ही ही नॉर्मल गादी जी मेळटा पळय न्ही कापसाची ती गादी ही डबल आनी तीच हाडल्या आमी. आनी तेकाच हांवें मॅट्रस प्रोटेक्टर बी सगळं घातला. आनी बायेक न्हू आमी दीसभर हांगाच दवरिता, म्हळ्यार जेन्ना केन्ना ते रुमान आसता पळय तेन्ना. ही तेजी खेळणी हांगासर, भितरली खेळणी, भायली खेळणी भायर आसता. ही खेळणी हांगासर ते खेळटा. हे पळय येयलें कितें गो. आनी हांगास न्हिदता आनी दीसभर जे आसा पळय तेका आमी हांगाच न्हिदयता. रातचेच जे आसा पळय न्हू बॅडार घेवन न्हिदता. कोणी तरी म्हाका मरे कमेंट केल्लो, म्हळ्यार एकदां हें मॅट्रस दिसलेलें विडियोन की तुमगेर बॅड ना बॅडार म्हळ्यार बायक तुमी घेवन सकयलच न्हिदता काय म्हणून. ते सो हांव तें सांगतालें की एक्स्ट्राच्या बायेक लागून हाडला म्हणून ते. एक्चुली न्ही हांगासर अशें करून बॅड रेलिंग्स बी लावचे परस हेच चड बरें अशें आमकां दिसलें. न्ही नानी? आ रे हय ले सो ताता कर. हां, गुड नायट टाटा. सो चलो. सो ती थंय तेजी भितरली खेळणी ही पळय ही हांगासर. आतां आनी पयलीं आमी कितें करतालीं, हें मॅट घातलें की ना हे सगळे जे आसा पळय न्हू खेळणी हितूंतली ते काडून दितालीं. आतां दिना, 2-3 दिता. कित्याक ते कितलेय दिले न्हू खेळत ना. ताका कितें आयदनां आनी कितें तसलेच जाय आसता. ताका लागून हांव काडत ना. ते 10 खेपी काड घाल म्हाजी कमर वयता. सो ताका लागून 2-3 जे अशें कितें आसा पळय तें दिता. आनी पयर न्ही ताका बेजार हाडपा लागले सारकें, कशें ताका थंडी जाली न्ही इरिटेट जातालो अशें म्हणून न्ही पळय बागायदारांतल्यान टूथब्रश हाडलेले. सो एक टूथब्रश जो आसा पळय तो ताका दिलो काडून, खेळटाले खेळ म्हणून. एक अख्खो दीस न्ही ते हे टूथब्रशा फाटल्यानच खेळ्ळे, कांयच किरकीर करूं ना. सो अख्खो दीस जो आसा पळय न्हू बरो गेलो म्हाजोय बी आनी तेजोय बीन. सो आतां ना, आतां जालो तो टूथब्रश. अशें करून कितें भुरग्यांक दिवपाक पडटा, अनइमेजिनरी थिंग्स जी आसा पळय न्हू ती. अशें करून न्ही म्हाजेच बाय करता काय म्हाका कांय खबर ना, आयडिया ना काय तुमचीय भुरगीं अशी करता, कमेंट करून सांगात. कित्याक की म्हाज्या बायक न्ही जें कितें अशें खेळपाची वस्त ना पळय ती वस्त जाय आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां टूथब्रश पळयात तुमी, गायडो घेवन ते खेळटा. आनी कितें दिता ताका हांव. आनी न्ही ते अशें करून पॅन आसता पळय, पॅन तेजे धांपपाचे ते येता पळय स्टिलाचे आनी ताका वयर अशें धरपाचें, ते एक घेवन खेळटा ते. मागीर ते डबे, प्लास्टीकचे डबे बी आसता पळय न्हू ते तितून कितें घालून दिलें आनी ते एक मातशें 10 मिनटां बसता अशें करून. अशें ना दिलें म्हणटकीर खूब टायम बसता अशें ना, थोडोसो टायम बट बसता ते घेवन मातशें थोडो टायम अशें म्हणून. मागीर मातशें हांव ताका नवी वस्तू ज्यो आसा पळय न्हू त्यो दिता. तो पळय टूथब्रश जो आसा पळय तो दिल्लो तो घेवन बरें खेळटे दीसभर. तो तेजेच वांगडा खेळ, म्हळ्यार ते ब्रशीस हें जें आसता पळय न्हू ब्रिसल्स ते मातशें चाबडायता, फाटल्यान चाबडायता, तोंडाक घालता, अशें करून तो शेंवटीता काडटा, अशें करून खेळ्ळें मातशें. म्हाकाय बी मातशें बरें दिसलें की हां चल हेका खंयची तरी आवडीची वस्त मेळ्ळी म्हणून खेळपाक. नेक्स्ट डे खंय ताका पळय बी ना, तो दिल्लो जाल्यार काडून शेंवटून मारता. असल्यो गोश्टी. कितलीय खेळणी हाड, कितें हाड कांयच ना. सगळे जे आसा पळय ते तशेंच उडयता, कांयच घेवन खेळना. तरी थोडीशी खेळणी जी आसा पळय ती हांव हॉलान दवरिता, थोडी रुमान दवरिता. आनी थोडी जी खेळणी आसा पळय न्हू लायक तेजे खिळखिळे बिळखिळे जे ते आतां घेवन खेळना. सो ते सगळे हांवें कितें केलें थोडेशे पॅक करून प्लास्टीक पिशव्यान पॅक करून वयर लॉफ्टार दवरल्या. कित्याक ते सगळे खूब मॅस जाता न्ही ताका लागून पळोवपाक बेजार येता. आनी हॉलान बी ते अशें तशें पडटा की म्हाका इरिटेशन जाता सारकें, म्हाका फ्रस्ट्रेशन जाता. कित्याक म्हाका बुरशें दिसलें म्हणटा हांगा पडलेले ताका लागून. आनी पावसाचो नामो निशान तर ह्या दिसान नाच. कितले दीस जालो पावस दर्शनच दिना आपल्याले, कसलें वत रकरक्याचें वत. सो कपड्याचें मशीन लायिल्लें काल राती, आतां सुकपाक घातलें, सुकतले रोखडे. बायले कपडे बीन बरें आतां ड्रायराक बी लायना हांव, डायरेक्टली हातीन धुता आनी अशें सुकोवंक घालता, बरें सुकता न्ही ताका लागून. तर टायम जो आसा पळय न्हू तो आतां 11:30 जाली. रांदपाक जाय म्हाका. वता बायेक न्हिदयता, हो पळयता न्हिदता जाल्यार.
हा रांदून घेता. बुधवारनी लायट ना, सो उदक तापोवन दवरला बाईक बकेटान, सो ताका न्हाणोवपाक जाय. ते हें करना, न्हिदना जाल्यार न्हाणोवन घेता ताका. बाकीची जी कितें कामां आसा पळय ती सगळी करून घेता. ओके, सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्पेशली हांवें तुमकां हें इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें दिवपाक लागून शेअर केलां. एक्चुअली काल करपाचें आशिल्लें बट काल म्हाज्यान कशेंच जायना जालें. सो म्हटलें जाता तितले बेगीन हें सगळें इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करया. कोणाकूय हेल्पफूल ठरपाक शकता. आनी मे बी मागीर असो करून टायम गेलो म्हणटा मागीर हांवूय विसरून वता न्ही, ताका लागून. ओके, सो चलो बाय.